नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेच्या मान्सून सत्राच्या फाटभुंयेर वरिष्ठ फुडाऱ्यांची जाली बसका. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी आयज उत्तराखंडातल्या रुद्रपूर हांगा राज्य सरकाराच्या 1271 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतींच्या कामाचो जालो शुभारंभ. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळीच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयात केले स्टॅम्प लॅबाचे उक्तावण. अशा तरेचे उपक्रम भुरग्यां मदीं विज्ञान, रोबोटिक्स आनी तंत्रगिन्याना खातीर आवड करता निर्माण. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी IIT हैदराबाद विद्यापीठाच्या 14व्या दीक्षांत सुवाळ्याक केले संबोधीत. विद्यार्थ्यांनी तंत्रगिन्यानात चड रुची दाखोवची केंद्रीय मंत्री वैष्णव. आणि भारतीय बायल कुस्तीपटू अंतिम पंघाल आणि हर्षिता मोर हांणी बुदापेस्ट रँकिंग माळेंत जोडले भांगरा पदक. आणि आता खबरो विस्तारान. संसदेच्या मान्सून सत्राच्या फाटभुंयेर साबार बसका जायत आसा. काल राती रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या घरा वरिष्ठ फुडाऱ्यांची बसका जाली. हे बसकेत गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी वांटो घेतिल्लो. हे बसकेत सत्राविशींच्या रणनितीचेर चर्चा जाली. सरकारान संसदेच्या सत्राच्या एका दिसाच्या आदीं म्हळ्यार फाल्यां सर्वपक्षीय बसका आपयल्या. ही बसका संसद भवन वाठारांत जातली. हे बसकेत संसदेचे सत्र सुरळीत चलचे म्हणून भासाभास जातली. हे बसके वेळार विरोधी पक्षाकडेन सहकार्य दिवपा विशीं आवाहन करतले. सरकार मान्सून सत्रांत म्हत्वाच्या कामकाजा विशीं चर्चा करपाचे आसा. संसदेचे मॉन्सून सत्र 21 जुलयाक सुरू जावपाचें आसा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज उत्तराखंडातल्या रुद्रपूर हांगा राज्य सरकाराच्या 1271 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचे उक्तावण केले. तशेंच बुन्यादी फातर बसयले. गृहमंत्र्यांनी उत्तराखंड गुंतवणूक महोत्सव 2025 ह्या कार्यावळींत देशभरांतल्या गुंतवणूकदार आनी उद्देजकां वांगडा संवाद साधलो. 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक उत्तराखंडातल्या टायर 2 आनी टायर 3 शारां मेरेन पावला अशें म्हणत गृहमंत्र्यांनी धामी सरकाराची तोखणाय केली. दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है. 81,000 से ज्यादा रोजगारी का सृजन हुआ है और इनकी एंसिलरी इंडस्ट्री से लगभग 2.5 लाख के आसपास नई रोजगारी का सृजन होने का संभावना पड़ा है. और सबसे बड़ी बात, टायर 2 और टायर 3 शहरों तक इन्वेस्टमेंट को पहुंचाने का काम किया है. उत्तराखंडात जावपी गुंतवणुकीक लागून तरणाट्यां खातीर रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातात. तशेंच व्यापारात उदरगत जाता अशें उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांणी उलयतना सांगलें. ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है. ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळीच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयात स्टॅम लॅबाचें उक्तावण केलें. क्युरियस मायंड्स हांणी आयोजीत केल्ली ही कार्यावळ गोंय CSR प्राधिकरणा खाला ONGCन ही प्रायोजीत केल्ली. ह्या वेळार उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हाजीर आशिल्ले. स्टॅम्प लॅब काळाची गरज आसा अशा तरेच्या उपक्रम भुरग्यां मदीं विज्ञान, रोबोटिक्स आनी तंत्रगिन्याना खातीर आवड निर्माण करता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.
वेरियस आम्ही म्हणटा तश्यो रोबोटीक एक्टिविटीज किंवा तांकां स्टेम लॅब ह्यो एक्टिविटीज तांकां शिकयल्या, तांच्या मदीं त्यो करून घेतल्या. त्या बद्दल हांव खरोखरच क्युरियस मायंड तांचे खूब खूब मनापासून तांचे अभिनंदन करता. आणि ह्या एक्टिविटी CSR अंडर ONGCनी स्पॉन्सर केल्या म्हणून तांकांय बी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. आमी पळयता की भुरग्यांच्या हितून स्टेम लॅब ही काळाची गरज आसा. तांकां इनोव्हेशन आणि टॅक रिलेटेड हे सगळे आतापासून जर समजपाक लागले जाल्यार इन फ्युचर अशा पद्धतीच्या नवीन इनोव्हेशन सेक्टरात वचपा खातीर तांकां एक आवड क्रिएट जातली. म्हाका खूब बरें दिसलें. प्रायमरी स्टुडंट्स 3rd आणि 4th स्टँडर्डची म्हणजे जवळपास वर्किंग ऑफ द हार्ट कशा पद्धतीत करता, विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी हाजेर आज उलयता. म्हणून हे सगळे जर पळयत जाल्यार आमच्या भारताचे भविष्य आणि गोंयचे भविष्य हे उज्वल आसा. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या आशेरेत भाजपाच्या गांवपाव समितीची बसका काल भाजपाच्या मुखेल कार्यालयात जाली. ह्या बसकेत आदींच्या बसकेत चर्चा जावंक नाशिल्ल्या प्रश्नांचेर भासाभास जाली. सरकारी आणि पक्ष पावंड्यावेल्या प्रश्नांचेर चर्चा जाली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी बसके उपरांत खबराकारांक दिली. वयरची कोर कमिटीची मिटींग आशिल्ली ती मिटींग त्या दिसा हे गेल्ली एडजन, कारण विशय खूब आसा, लेंथी असेंब्ली आसा आनी त्याच बरोबर विशय तशे आसतले आनी त्या विशयाचेर चर्चा ही जावपाकूच जाय आनी त्या अनुसार चर्चात्मक अशें ती मिटींग आसा. वेगळे वेगळे विशय आसतले ते रिलेटेड सरकार म्हणजे आनी गोंयच्या जनतेचे. सरकार हो सर्वसामान्या खातीर आसा आनी तो सर्वसामान्याचो सरकार आसा तांच्या हिता खातीर आनी त्याच बरोबर गोंयच्या गोंयकारपणा खातीर निर्णय घेतलो. तो निर्णय तो विधानसभेच्या पटलाचेर आसा ते मांडटले. त्या हातूंतले खंय कितें आसा आनी कितें आसा तें हांव उलोवंक शकना, कारण तो एक सिक्रेसी आसता ताका. खंयचो प्रश्न सुद्दां आसतलो तो ताजे पयलीं भायर येना, कारण विधिमंडळाच्या हातूंत हांवें बी काम केल्लें आसा 10 वर्सां आनी ताका एक सेन्सिटी आसा आनी त्या हातूंतले त्या चौकटीन रावूनच इतलें हांव म्हणूंक शकता. पार्टी म्हणून आनी सरकार म्हणून जी मिटींग जाली त्या हातूंत पार्टीची मिटींग आमची जायच आसता. आज कोर ग्रुपाची मिटींग वेगवेगळी डिसिजन्स जे आसता पयलीं पार्टी कडेन घेवपाची ते डिस्कशन चालू आसता. ताजीच एक मिटींग आशिल्ली. भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. भाजपाच्या दोनूय जिल्हा पंचायत वांगड्यांची बसका भाजपा मुख्यालयात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हाजेरीत जाली. ह्या वेळार सरचिटणीस सिद्धार्थ कुंकळकर आणि सर्वानंद भगत हाजीर आशिल्ले. ह्या बसकेत कामकाजाचो नियाळ घेतलो तशेंच जिल्लो पंचायत वेंचणुके विशीं चर्चा जाली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी बसके उपरांत दिली. भारतीय जनता पार्टीचे सदांच म्हणणें आसता ज्या दिसा इलेक्शन सोंपलें की भारतीय जनता पार्टी दुसऱ्या इलेक्शनाची तयारी करता. पण तातूंत भितर जिल्हा पंचायतीचे बी तातूंत अपवाद ना. जिल्हा पंचायतीचे सगळे मेंबर आशिल्ले तांची जी रुटीन बैठको आसता 3 म्हयन्यांनी एकदां 6 म्हयन्यांनी एकदां पक्ष म्हणून पक्षाचे तांचे फुडले हें कितें ताजी बैठकां जाल्ली आसा. आमी पूर्णपणे म्हणजे त्या दिसा पासून आतां पर्यंत आमची ती तयारीच आसा फुडें वचपाची सारकी. मोगो खातीर अशें रावले तुमी अलायन्स करतले वो ना करतले जिल्हा पंचायत? भारतीय जनता पार्टीच्या स्पेशली प्रिवळ मतदार भारतीय जनता पार्टी ही संघटनात्मक दृश्टींतल्यान फुडें वता आनी सगळ्यांक विश्वासान घेवनूय वता. आमचो स्टेक बरोबर आशिल्लो त्या वेळाचेर योग्य विचार करून पार्टी निर्णय घेतले. पार्टी कोर कमिटी मेंबर्स आसा पार्टीचे आनी बाकीचे नेते आसात ते सक्षमपणे भूमिका घेतल्या. कम्युनिटांत जमनीचेर बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाच्या प्रस्तावित विधेयकाचेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी प्रतिक्रिया उक्तायली. खंयचीय भूमिका घेवचे आदीं सगळे पैलू मतींत घेतले अशें तांणी सांगलें. विशय आसा ते मांडप, पण तांकां वेवस्थीत कायद्याचे चौकटीन भितर बसून कशें हें करपाचें हेंच काम तर यांनी. कायदेशीरपणान भितर कितें आसा त्यो सगळ्यो गजाली आसा ते सरकारान करपाक जाय. म्हणजे सरकार कोणी तरी 4 लोकांनी कोणी तरी लॅक ऑफ अवेरनेस ऑर ताका शिक्षण ना म्हणून ऑर कितें ना म्हणून कितें तरी इलिगल जाल्ली आसा घटना म्हणून सरकार काय तरी इलिगल करूंक शकना. सरकार कायद्याच्या चौकटीन आसता करतलो आनी पक्ष हो ह्या जनतेंतल्यान वयर आयिल्लो आसा.
त्या जनतेक आमी विसरूंक शकना. तुम्ही नाव दितना वोट बँक म्हणून नाव दिता, पण जो पळय बशिल्लो पळय सरकार आसता ताका खंयचेच प्रत्येक जनतेचें तो मागीर खंयचो भायलो भितरलो किंवा तो आपलो वोटर काय आनी कोणाचो वोटर हेंय म्हणूंक शकना. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिसांच्या तेलंगणा भेटेर आसात. तांणी IIT हैदराबाद विद्यापीठाच्या 14व्या दीक्षांत सुवाळ्याक संबोधित केले. तशेंच विद्यार्थ्यांक पदवी भेटयली. विकसीत भारताचे मोख साध्य करपा खातीर तंत्रज्ञानाचो मोलाचो आदार जाता अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी उलयतना सांगले. भारताच्या तंत्रज्ञान आधारीत फुडाराचेर भर दितना विद्यार्थ्यांनी संवसारीक दर्जाचे तंत्रज्ञान आणि उत्पादनाची निर्मिती करची अशें आवाहन लेगीत तांणी केलें. Manufactured in India chip on a commercial scale will be manufactured in this year 2025. The way we have created the talent pool, the way we are promoting the design, and the way we are going deeper into the capital equipment and the materials required for semiconductors, India will become one of the top 5 semiconductor nations in the world in the coming years. भारत ऑगस्ट वा सप्टेंबर 2027 मेरेन पहिली बुलेट ट्रेन सुरू करपा खातीर सज्ज आसा अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. Confidence in trains coming from Japan or trains coming from Germany and France. When a train is coming from India, it has to be better on technology, lower on cost. That's what we are targeting. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। जय और मंगला अभी तक तो मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं, कुछ दिनों में तुम्हारी भी करने लगेंगे। आप अगर हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आइंदा दफ्तर के टाइम पर घर जाना और अम्मा से झूठी शिकायतें लगाना बंद करना होगा। आज बीबी जी ने बुलाया और हिसाब कर दिया। मेरी नौकरी कैसे जा सके है? अब तो मेरा राज है। आप कौन होते हैं उसे फिर बहाल करने वाले? मेरी शादी हो जाएगी तो तू भी मेरे साथ महलों में रहेगी। इधर होटल है, उधर महल, मगर महल का रुतबा होटल से बड़ा होता है। आज ही मैंने प्रिंस रिपुदमन को तेरे बारे में बताया। खास महल में हम रह लेंगे, छोटा महल उनको दे देंगे। अरे हंसना, चक्करबाजी। DD क्लासिक में देखिए प्रतिदिन शाम 5 बजे DD नेशनल पर। विसावप्रांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी हांचे घरकार रॉबर्ट वाड्राच्या आड अंमलबजावणी संचालनालयान 2 एकर जमीन प्रकरणात चार्जशीट जारी केल्या. ह्या फाटभुंयेर काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी समाज माध्यमां वरवीं प्रतिक्रिया उक्तायल्ली. ताका प्रत्युत्तर दितना भाजपाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी आरोप केलो की काँग्रेस पक्षाचे सगळे वांगडी भ्रष्टाचार लिपोवपा खातीर एकामेकांक मजत करतात. राहुल गांधीन रॉबर्ट वाड्रा हाच्या बचावा खातीर उक्तायल्ली प्रतिक्रिया ही व्यक्तिगत आसा वा विरोधी पक्षाचे फुडारी म्हणून आसा
हे राहुल गांधी हांणी स्पष्ट करचे अशें म्हणयारे सुधांशु त्रिवेदी हांणी म्हळां। व्यक्ति के रूप में किया है या नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद के रूप में किया है या नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद का दुरुपयोग अपने पारिवारिक गुनाहों को बचाने के लिए किया। भ्रष्टाचारात बुडिल्ल्या काँग्रेस पक्षाक सगळ्या मळार नकारात्मकता दिश्टी पडटा अशी टिका त्रिवेदी हांणी केली। एक बड़ी विशिष्ट कूटनीतिक दक्षता हासिल की जब टीआरएफ को प्रतिबंधित घोषित करवाया। आज चाइना ने भी उस मुद्दे के ऊपर आलोचना कर दी है आतंकी हमले की, मगर अफसोस की बात यह है जो सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं उन्हें विदेश नीति की समझ नहीं है और जो विदेश नीति को सर्कस कहते थे, मुझे लगता है उन्हें अपने दिमाग के सर्किट को चेक करने की आवश्यकता है। मान्सून सत्र सुरू जावच्या आदींच इंडी गठबंधनात मतभेद आणि फुटीरवाद दिश्टी पडटा अशें त्रिवेदी हांणी सांगलें। इंडी गठबंधन के अंदर तकरार और बिखराव दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि वो अब इंडी गठबंधन से अलग है, तो हम तो यह अपेक्षा करते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टि से इस संसद के सत्र का प्रभावी और उपयोगी प्रयोग विपक्ष के द्वारा किया जाए, परंतु इंडी गठबंधन के अंदर जो कुछ हो रहा है संसद सत्र की पूर्व संध्या पे, उसे देख के तो मुझे बस ये नजर आता है कि जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा, ये देखने में पता चलेगा जब संसद का सत्र शुरू होगा। युवा वेव्हार आणि खेळा मंत्रालयान आयच्यान 20 जुलै मेरेन उत्तर प्रदेश वाराणसींतल्या रुद्राक्ष कन्व्हेन्शन सेंटरात युवा आध्यात्मिक शिखर संमेलनाचे आयोजन केला। विकसित भारता खातीर व्यसनमुक्त युवा ह्या विशयाचेर हे संमेलन चलतले। विकसित भारताची मोख साध्य करपा खातीर तरणाट्यांची म्हत्वाची भूमिका आसतली। 5 वर्सांत तरणाट्यांक व्यसनमुक्त करपाचो सरकाराचो संकल्प आसा अशें केंद्रीय युवा वेव्हार आणि खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी उलयतना सांगलें। आज एडिक्शन नशा ये देश में और दुनिया में एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। हमारे देश के युवाओं की लाइफ को बर्बाद करता है, उसके जीवन को बर्बाद करता है। ये समस्या विकराल बनती जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए बात कही। हमें युवा और नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। युवाओं के द्वारा नशा मुक्ति का अभियान को आगे बढ़ा के जन जागरण करना है कि हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाए। ये कार्ययोजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला व्यसनमुक्त भारताच्या ध्येया खातीर यत्न सुरू आसात अशें केंद्रीय घर राज्यमंत्री नित्यानंद राय हांणी सांगलें। 3 दिवसीय काशी में महादेव की नगरी काशी के सावन महीने में यहाँ पूरे देश भर की बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं को, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, सबको बुलाकर एक सम्मेलन किया गया है। इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा और पूरे मोदी जी की सरकार इस एक साथ इस प्रयास में लगी है और खास करके कई मंत्रालय पर यह दायित्व दिया गया है, चाहे वह शिक्षा का हो, खेल का हो, युवा का हो, चाहे सामाजिक कल्याण का हो या गृह मंत्रालय का हो, तो सब मिलकर हम नशा मुक्त भारत अभियान में लगे हैं। जरूर सफलता मिलेगी। मथुराच्या यमुना एक्सप्रेस वेचेर एक भिरांकूळ रस्तो अपघात घडलो। दिल्ली सावन आग्रा वेगान वचपी इको गाडी आनी ट्रकाच्या मदीं जाल्ल्या अपघातात 6 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 2 जाण जखमी जाल्यात। घडणुके विशीं खबर मेळटाच पुलिसांनी घडणूक सुवातेर भेट दिली। जखमी जाल्ल्यांचेर लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। ह्याच मार्गार आनीक एक अपघात घडलो। एक बस उमती जाल्ल्यान 8 लोक गंभीर जखमी जाल्यात। जखमी जाल्ल्यांचेर आग्रा आणि मथुराच्या हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 2 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिसमें पहली घटना इसमें एक इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, वो आगे चल रहे हैवी व्हीकल में जाकर टकरा गई
जिसमें कि मौके पर ही इको सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरी घटना लगभग रात्रि 4 बजे की है। 131 माइलस्टोन पर एक निजी बस जो कि दिल्ली मध्य प्रदेश स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 या वर्सा खातीर राजधानी पणजी शार देशातले स्वच्छ शार थारले जाल्यार राज्यामध्ये साखळी पालिकेची नितळसाणीच्या बाबतीत तोखणाय करपासारकी कामगिरी थारली। राज्यात हे दोनूय पुरस्कार प्राप्त जाल्ल्यान ही अभिमानाची गजाल आसा। नवी दिल्लीत जाल्ल्या कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी हे पुरस्कार शार विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपणायले। उपरांत आपल्या एक्स हँडलावरवी एक व्हिडिओ जारी करून तांणी खोस उक्तायली। पळोवया हो व्हिडिओ। प्रधानमंत्री और विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो अभियान चालू किया था स्वच्छता की मुहिम और स्वच्छ भारत के माध्यम से हर घर घर ये आवाज गूंज रही है आज। आओ चले हम मिलके बढ़े, हम देश को समृद्ध करें, हम सुंदर सपना लेके अपना भारत ये अब स्वच्छ रखें हम। आओ चले हम मिलके बढ़े, हम देश को समृद्ध करें, हम सुंदर सपना लेके अपना भारत ये अब स्वच्छ रखें हम। स्वच्छ समुंदर नीला अंबर सजी है हरियाली, मेरा भारत मेरी माटी धरती की खुशहाली। एक अभिमान और गर्व की बात है कि आज राष्ट्रपति के हाथ से ये अवार्ड हमें मिला है और पूरी कोशिश गोवा में रहेगी क्योंकि हम उधर अभी एक QR कोड के माध्यम से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि गार्बेज डिस्पोजल कलेक्शन के लिए कैसे हो रहा है कि 100% कंप्लायंस का मैंने आश्वासन आज हमारे केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को आज दिया है और मुझे लगता है कि गोवा हर तरह से सिंक्रोनाइज्ड है उनकी विचारधारा से कि स्वच्छ भारत की मुहिम आगे कैसे ले जा सकते हैं और इनोवेटिव माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खातीर सुखाणू समितीची पहिली बसका आयज मुंबईत जाली। माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले ह्या बसकेत इफ्फी 2025च्या रणनीती नियोजनाचेर चर्चा जाली। ह्या वेळार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू, महोत्सव संचालक शेखर कपूर, NFDCचे MD प्रकाश मखदूम आणि हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। 20 ते 28 नोव्हेंबर 2025 मजगती गोंयांत जावपी इफ्फीची तयारी आणि वेव्स फिल्म मार्केट ह्या नव्या संकल्पनेविशीं ह्या बसकेत सविस्तर चर्चा जाली। अंमलबजावणी संचालनालयान ऑनलायन सट्टेबाजी ॲप प्रकरणात तंत्रीक कंपनी गुगल आणि मेट हांकां नोटीस जारी केला। सुत्राकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण संचालनालयान दोनूय कंपन्यांक मुख्यालयात सोमारा हजर रावपाचो आदेश दिला। एजन्सीन ऑनलायन सट्टेबाजी ॲपाच्या प्रचारात डिजिटल प्लॅटफॉर्माच्या भूमिकेचो तपास करता। खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है की धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। उपरांत येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। भारताचे भुयेचे वीर पुत्र आणि
1857च्या बंडाचे वीर नायक मंगल पांडे हांची आयज जयंती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपली. ब्रिटिशाच्या राजवटीक आव्हान दिवपी ते देशाचे महान योद्धा आशिल्ले. तांचे शौर्य आनी पराक्रम देशवासियां खातीर प्रेरणास्त्रोत आसा अशें म्हणत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या एक्स हँडला वरवीं मंगल पांडे हांकां नमन केलें. नव्या शिक्षणीक धोरणाचो वांटो म्हणून मांद्रे हायस्कुलाच्या विद्यार्थ्यांनी शेताविशीं गिन्यान मेळोवपा हेतान तशेंच शेतकामाचो अणभव घेवपा खातीर मांद्रेच्या जुनस वाड्यार शेतांनी वचून शेतकामाची माहिती घेतली. ह्या वेळार शिक्षकांच्या देखरेखे खाला शेती करपाक वापरात येवपी उपकरणांविशीं, पेरणी, शिंपणावळ हे विशीं माहिती मेळ्ळी. तशेंच विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष तरवो लायलो. भारतीय बायल कुस्तीपटू अंतीम पंघाल आनी हर्षिता मोर हांणी बुडापेस्ट रँकिंग माळेंत भांगरा पदक मेळयलें. अंतीम हांणी 53 किलो वजन गटाच्या फायनलींत रशियेच्या नतालिया माल्शेवा हाचेर हार घाली जाल्यार हर्षिता मोर हांणी 52 किलो वजन गटाच्या फायनलींत भांगरा पदक जोडलें. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. संसदेच्या मान्सून सत्राच्या फाटभुंयेर वरिश्ठ फुडाऱ्यांची जाली बसका. सत्राविशींच्या रणनितीचेर जाली चर्चा. 21 जुलय सावन सुरू जातलें मॉन्सून सत्र. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी आयज उत्तराखंडातल्या रुद्रपूर हांगा राज्य सरकाराच्या 1271 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामाचो जालो शुभारंभ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळेच्या उच्च माध्यमीक विद्यालयात केले स्टेम लॅबाचे उक्तावण. अशा तरेचे उपक्रम भुरग्यां मदीं विज्ञान, रोबोटिक्स आनी तंत्रगिन्या खातीर आवड करता निर्माण. मुखेलमंत्री केंद्रीय माहिती आणि तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी IIT हैदराबाद विद्यापीठाच्या 14व्या दीक्षांत सुवाळ्याक केले संबोधीत. विद्यार्थ्यांनी तंत्रगिन्यानात चड रुची दाखोवची. केंद्रीय मंत्री वैष्णव आनी भारतीय बायल कुस्तीपटू अंतीम पंघाल हांणी हर्षिता मोर हांणी बुडापेस्ट रँकिंग माळेंत जोडले भांगरा पदक. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.